नमस्कार. क्विक न्यूजाक स्वागत. 2008 वर्सा सगळ्या भारताक आकंता गेल्लें एक घडीत आमी आजून विसरूंक ना. ओडिशेच्या कंधमाल जिल्ह्यांत 2008 वर्सा क्रिस्तांवांचेर व्हड मापान हल्ले जावन लोक रानांनी लिपोवन रावल्लो. जायते क्रिस्तांव मारतीर मेल्ले, जायत्यांची घरां हुलपयिल्लीं. ताचे उपरांतय फाटल्या 13 वर्सांनी ल्हान व्हड मापान क्रिस्तांवांचेर हल्ले जावनूच आसात. ह्याच जुनांत ओडिशाच्या रायगड जिल्ह्यांत हिंदू उग्रगामींनी एके हळ्ळेंतल्या क्रिस्तांवांक मारून हळ्ळेतावन भायर धांवडायल्लें घडीत घडलां. हे संबंधी पोलिसांनी FIR दाखल केला. घडिताची वर्दी पळोवया. रायगड जिल्ह्यांत शिकपाई हळ्ळेंत 32 हिंदू कुटुंबां रावतात, तर 8 कुटुंबां क्रिस्तांवांची. थोड्या दिसां आदीं उदक हाडूंक गेल्ल्या क्रिस्तांव स्त्रियांक थोड्या उग्रगामी चिंतपाच्या हिंदू कुटुंबांनी आकमान केल्लो मात्र न्हय, बोरवेल मोडून क्रिस्तांव स्त्रियांक उदक मेळनातले बरी करून खाली हातांनी फाटीं धाडल्लें. ह्याच विशयाचेर विचार करूंक गेल्ल्या क्रिस्तांवांक हिंदू उग्रगामींनी मारलें, तांची घरां नाश केलीं मात्र न्हय, कुटुंबां समेत तांकां हळ्ळेंतले भायर धांवडायल्लें घडीत परत सगळ्या जिल्ह्याक आकंताक वळख केला. क्रिस्तांवांनी पुलीस स्टेशनात दूर दिला आनी तनकी सोरोन आसा म्हणून फादर पुरुषोत्तम नायक हांणी कळयलां. आमची घरां मोडल्यारी वडणय परत्यान बांदतांव. अशें करून क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ मोडूंक कोणाकी जावचो ना म्हणटा शिकपाई हळ्ळेचो निवासी क्रिस्तांव नोरी कुंसाकर.